सकाळी 7:30 आमकां एक कॉल आयलें गिरी सारकें सिंगल पोला कडेन नॅशनल हायवे ही अशोक लॅलंट हें आसा उजो पेटला इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी आमी पॉयंटार पावले. आमी पॉयंटार पावच्यात पयलीं ती पिलान फायर स्टेशन पावले आनी ती फायर फायटर एस्टिंग्विश करताले. इमिडिएटली दोगांयनी मेळून आमी ती फायर फायटींग एस्टिंग्विश केल्या फायर इज अंडर कंट्रोल. ते वुडन स्ट्रक्चर आसता न्ही अशोक लॅलंटाचें हेवी करता जाल्यार लॉस तेजे 10 लाख रुपया सुमार जाता. आणि उजो कसो म्हणजे बॅटरी शॉर्टेज इट मे बी बॅटरी बी तशी कितें जावन तें डॅशबोर्डांतल्यान तें पूण देवयान तो ड्रायव्हर भितरलो वाटावलो कोण नो इंजरी. ओनर कोण ओनर कोण कितें ना ओनर मेळोंक ना म्हाका गेलो ना ते आमी फायर फक्त फायर वचून गाडयेचो नंबर कितें गाडी नंबर J04T 9495.